आमचे मोदें देवू तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवू तुये. सासनांक जानवाय घेवून तुये, सगळे जाग्यार घालून तुये. सासनांक जानवाय घेवून तुये, सगळे जाग्यार घालून तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवून तुये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवून तुये. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, तुमकां पळोवन आमी खुशाल. मातशी थंडी पडलेली आसतनाय आमी जेजूच्या जल्माचे परबेक लागशिल्ली तयारी करूंक नांवां दिनासतना पर्यंत तुमी एकठांय जाली. आमकां एक एकल्याक ह्या आमच्या देव मंदिराचो, आमच्या मिसाचे भेटीचो आनी भोव करून येवची आसा ते जेजूचे जल्माचे परबेचो खूब आनंद आसा, खूब मोग आसा, खूब उर्बा आसा. आनी आमी तुमकां पळोवन खुशाल जाता आनी देवाक तुमचे खातीर आर्गां दिता. इमान्युएल आमचे मदें देव, आनी हो देव आमकां हाडटा ती शांती, ती खुशालकाय, तो संतोश आमचे काळजांनी दवरचेली गरज आसा. माय मारये भाशेन आमी कोणूच न्हय, देव की सगलें. तिचें व्हडलें मागणें मान्य काडता म्हणटा आमी लातीन भाशेन. हे मागणें तिचें एलिझाबेथचे घरांत आमकां एक एकल्याक स्फूर्ती दिता. आमी सगळीं आनी सगळे वेळार देवाची कर्तृत्वां वर्णूंक उलो मारता आमकां एक एकल्याक मारये सारकी आमचें मागणें जावं. तो पदवेदार, तो बलिश्ट, ताणें की सगलें म्हजे सवें केलां आनी करीत आसा. आनी देखूनच बाबा मडिनो ताका दिन वासूंक, ताका आर्गां दिवंक, ताका वाखणूंक गरज. हे मिसांत वांटुकिताना उगडास करुया भोव करून अस्तुमतेक आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणांचो, जांकां ह्या वर्साक नातालां म्हळ्यार एक अवघड परिस्थिती. म्हजो भाव आतांच म्हजे लागीं उलयतालो, कॅनेडाक सगळीं मिसां बंद केल्यांत. नातालांच्या दिसाक तांकां मिसां नात हे पिडेक लागून. आमी गोंयांत जायते इगर्जांनी भायर मिसां करतलीं आनी थंय मिसांच नात, इगर्जेंतूय ना, भायरूय ना. इंग्लंडाक आनी भोव करून युरोपाच्या गांवांनी चड परिस्थिती. कालच्या एकाच दिसाक 33,000 लोकांक ही पिडा जाल्या इंग्लंडाकूच. म्हणजे सगळो देशांचो फुडारी भिवन आसात. त्या लोकां पासत मागुया आयज आमी सगळीं देवाची भुरगीं. बी फॉर्म ऑल ह्युमॅनिटी. लेट इज रिमेंबर बीइंग ह्युमन. आमी सगळीं एक. हे पिडेंतले आमकां राग आनी भोव करून आमकां कोणाक सोयीक मेवला हे नातालांचे परबेंत वांटो घेवंक खुशाल मनान आमी देवाचे पुताच्या जल्माची परब पाडूंक आदार मागुया. आनी करता आसतना आयच्या मिसाची इंतेसांवां कॉझमी लुसियान गॉमिस हाजे पासत मागुया. आनीक नॉर्बर्ट कायतान फेर्नांडीस ताच्या मरणाच्या पयल्या वर्साचो उगडास तांकां दोगांयकूय आमच्या मागणांनी दवरून सर्गीच्या बापान तांकां आपल्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाच्या बागिली करूंक मागुया. आज बर्थडे संभ्रमतात आमचो तरणाटी भाव शेन डी कॉस्ता, एस्पेर्तिना मेंदीस. वेडिंग एनिवर्सरी जॉन आनी इमिलिया डी सिल्वा तांचे पासत आनी हेर आपलो वाडदीस आनी लग्नाचो दीस पाळटल्यांक पासत मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून पांय धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सौभाग्यान सदांच संकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. 아멘. 소명 가굿고 소명 가굿고 위사 가굿고 위사 가굿고 소명 가굿고 소명 가굿고 प्रार्थुया. जेजूक आमचे मदीं घेवंक काळजा मनाची तयारी करूंक आमकां कृपा मागुया. कोरोना व्हायरस पिडींतली आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण कालतिकायेन देवाक प्रार्थुया. कोनवळे बापा, मरणाक सांपडलेल्या मनशा कुडाक पळयोवन ताची सोडवण करचे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडूंक तुवें येवजिलें. आमच्या मनशा सैम ताणें घेतलें म्हूण कालत्या काळजान आमी ओळखता. तरी आमच्या सुरवंडाराचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकां वेलें वाचप. सामुएलाचें दूद तोडले उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक माप बोर पीठ आनी बाटली बोर दाका रोस घेवन ताका शिलो म्हणलेल्या गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. तांणी पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलीशी व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सर्वेस्परा कडेन मागोन प्रार्थून करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागतालीं तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराक भेटयतां. ताका सर्वेस्पराचेच अधीन कोत्ता आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतोरें. देवाचें उडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सगळीं म्हणयात, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मनाची हांव पोरवा करिना, कारण तुवेंच म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसता. जबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलिश्टांचें दोनू मदलें, पूण अस्कोतांचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावरांक वचनात. वांसटी बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजवण ना. जबाब, सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पर मोडोन धाडटा तेन्ना आनी जिवीत दिता. कोणान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच धोरणी शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब,
सर्वेस्परा सवे मुरगोटा काळीस म्हजें. गरिबांक तो दुलींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरा मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमू दिता. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगोटा काळीस म्हजें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbesora, soy sorbesora, soy sorbesora, soy sorbesora. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सुबेचे बुनयादीचो फातर. तुवेंच मनशांक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. Soy sorbesora, soy sorbesora, soy sorbesora, soy sorbesora. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सुमया. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा. देवा म्हज्या थारोका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुनीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोल बोलिश्तो पवित्र ताचें नांव. ताची भुक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणके ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत घोर दवतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वेले शेवटिता. खालत्यांक मनशांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या धेण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रित्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायल आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थेक निती काळी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने इलिझाबेथाशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणांनो, आमी ल्हानूच आसतना आमचे आवय बापायन आमच्या वडिलांनी वा जावं आमच्या टिचरींनी आमकां जायतीं बरीं उतरां शिकयल्यांत. देव बरो दीस दिवं. देव तुज्या सांगाता आसा. देव करता ती वाट. जावं गूड मॉर्निंग, गूड नायट, प्लीज, सॉरी, असलीं जायतीं बरीं उतरां आमकां शिकयल्यांत. आनी तितूंतलें एक बरें उतर म्हणल्यार तीं आमी सदांच वापरटाव आनी आमच्या जिवितांत तीं आमी सदांच वापरूंक जाय. तें म्हणल्यार थँक्यू. दुसऱ्याची वाखाणी करप. जेन्ना आमच्या जिवितांत कोण बरें करता आमी ताका वाखाणटाव. जेन्ना आमकां कोण गिफ्ट दिता ताका आमी थँक्यू म्हणटात. जेन्ना कोण म्हज्या आदाराक पावता ताका आमी थँक्यू म्हणटात वा आमी ताका वाखाणटाव. हांवें आनी तुवें आमच्या जिवितांत जायते फावटी हें उतर वापरलां आसतलें. समजुया आख्या भारतांत एक वस्तोरेक एक टायटल फावो जाता, मदर ऑफ इंडिया. आनी माय जावन आसा आख्या भारतांत सगल्यावन बऱ्यांतली बरी आवय. आनी तिचो जायतो एडवर्टीजमेंट जाता आनी ती सगल्या गांवांनी वेता. आनी समजुया क्रिस्मसाक ती आमच्या तालिगांवच्या गांवांत येता जाल्यार आमी तिका पळोवंक, आमी तिका मान बागावंक, आमी तिका सलाम करूंक आनी तिका वाखाणूंक आमी वेतेल्यो. पूण आमच्या घरा लागीं आमची आवय आसा. आमकां 9 म्हयने तिणें कुसव्यान सांबाळल्यात. जेन्ना
हांव बरो नासलो म्हजे सायडीन बसून रातभर विनोदी केल्या आपूण न्हिदूंक ना म्हाका फांकेंत घेवन म्हजी लिसांवां म्हाका शिकयल्यांत म्हजे खातीर ब्रेकफास्ट लंच आनी डिनर केला हे म्हजे मांयक हांव वाकाणटा मू हे म्हजे मांयक हांव सलाम करता मू हे म्हजे मांयक ह्या सगल्या बऱ्या कोरोना खातीर हांव दिनवासता मू आमच्या जिवितांत या समजुया हांव कोणागेरूच गेलां आनी जेन्ना आमी घरा येता जेवून तांगेर सावन परतून घरा येता तेन्ना आमी तांकां म्हणटा आयज तुजें जेवण एकदम बरें आसलें कितलो रूच सारकी जिविताक बरें दिसलें सारकें घोस्तान रांदिलां पूण जेन्ना आमची आवय आसा घरा सदांच रांदता आमी ताका थँक्यू म्हणटात अशें घोस्तान रांदलां उसलीं उतरां आमी केन्नाच तिका दितात काय पूण आयच्या शिव वर्तमानांत नदर मारली जाल्यार आमकां मारिया देवाक तशें मनशांक वाकाणूंक आमकां शिकयता व्हड व्हड आपल्या जिवितांत देवान विस्मितां केलीं देखून देवाक ती वाकाणटा देवाक ती तुस्त गीत गायता आमी आमच्या जिवितांत कितें उरुया कोण तरी म्हणटालो इफ यू हॅव रूफ ओवर योर हेड फूड on your table and some people to care for you, you are really blessed. समजुया तुजे लागीं रावंक घर आसा तुज्या जेवणा मेजार जेवण आसा आनी थोडीं भोव मनशां आसात जावं आवय बापूय इश्ट मित्र आनी जायतीं जाणां जीं तुजो मोग करतात तुजें सवें आपुरबाय दाखयतात यू आर रियली ब्लेस्ड बाय गॉड खरेंच देवान तुका आशिर्वादान भरला आमी ह्यो वस्तू आमकां देवा लागीं येतात काय वा आमकां ह्यो वस्तू सदांच्योच जाल्यात काय आमच्या जिविताक आमी कितें उरुया कावंट युअर ब्लेसिंग्स एंड कावंट देम वन बाय वन म्हज्या जिवितांत जेन्ना हांव सकाळीं उठ्ठां नव्या दिसा खातीर देवाक दिनवास जेन्ना हांव म्हज्या भुरग्याचें हांसतें म्हण मुखामळ पळयतां ताका पळोवन हांव पळोवंक सोदतां देवाक दिनवास ल्हान ल्हान घोटितांनी जावं आयज आमचे लागीं करंट आसा करंटा पासत देवाक दिनवास नोडाक उदक येता देवाक दिनवास ल्हान ल्हान खोडण्यांनी आमी देवाक दिनवासुया आनी हेंच कितें आयज आमकां मारिया शिकयता मारये भाशेन आमचें जिवीत एक दिनवासणेचें गीत जावंक ह्या मिसा बलिदानांत सगल्यांक आमकां कृपा मागून घेवया भेटवणेच्या वेळार गावया आसा जेजू C4 पान 19 C4 पेज 29 आमची बातका धुवून काढू बिरमोड काळजा तुका बोपू मध्ये सदान करू शांती करू आसा जेजू तुवें सिलो दुर्गो तुजो आसा जेजू तुवें सिलो दुर्गो तुजो भयणी बाबांनो हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं देवा आमचे कोणवाड्या बाप्पा तुजेर पात येवन ही देणी आयज आमी तुका समर्पूंक तुजे भोंवतणी
तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ एक आर्गांची आनी दिनवासांची बोली जावं दी हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन भासुया वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळे प्रवादी आनी परगुटले उतरा व्हरत्या मोगान आंकवार मेरेन ताका सांबाळलो जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताका दाखोवन दिलो. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फाव केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावन वाखाणणीची देखून सगळ्या दुतां आनी सोर दोळबारां सांगाती तुजे मोगाचें कीर्तन आमी निरंतरी उचारता. पवित्र 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 दोळबारांचो स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हजे रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षुनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जिवून जाला जेजू नव्यान बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रजिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुजे भाग्यवंत धोरण दिता आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवले सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान आमेन. भयणी भावांनो, मारयेचें तुस्त गीत, मारयेची वाखाणणी बापाक आमकां दिसान दीस स्फूर्ती दिता. देव कितलो बरो, कितली श्रेश्ठ ताची अजापां आम्हा एक एकल्या सांग. ताणें आमकां एकलोच आपलो पूत जेजू दिला. केदें व्हडलें दान ताचें आमकां. आनी जेजूक आमचे मदीं घेवंक तयार जाता आसतना दिनवासनेचे सुमाळ्यांनी भरून ही निमाणी तयारी आमी करूं. ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समके येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी तूं आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तावणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतूय आमकां इल्वार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां दिवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटोई आनी सुरवाखंतांतली वाटाई. जोडटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सो मी आज जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयता सासणेच्या ससनान. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कतूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कतूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो जेजू आमचे काळजां दिता. ताका घेवंक फुडें सोदतले आमी सुभागी. सुमियर तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसाद वेडार गावया. सुमिया जेजू ये D30 आणि 8 560 आणि 8 D38 पेज 68. सुमिया जेजू ये तू ये आमच्या काळजान राहू घे. सुमिया जेजू येदुये आमच्या काळजान रावू घे. बाप्पा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मुनीसालोय. सासणांक तुजे जोड जाले आमचे मोगे विराट कोचे.
सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे मुंच्यात सोयमान काळ तो जालोय साकरारू बार दिसी पडलोय आमची बातकां काडूडोयताय शांती तुजी आमकां वाडटाय सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे पवित्र आत्म्यान आमकां भरताय बाप्पा सारकी आमकां करताय बावळ तुजी आमी सगळीं दिरां आयल्या तुजे सरची सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे सोम्या जेजू येदुये आमच्या काळजान रावगे प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, आमी घेतला त्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां घोटाय मेळूं आमचो सोरुंडार येतलो तेन्ना बऱ्यो कन्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आनी सर्गीच्या सुखाचें इनाम जोडूंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव म्हणून सगल्यांक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. काल सांजे जायतीं जाणां तुमी आपलो वेळ काडून इगोज देव मंदीर नितळ करूंक आयलीं. तुमकां सगल्यांक आमचे काळजा बरी दिनवास. देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमी निमाणी तयारी करता ह्या जेजूक आमचे मदें घेवंक. काळजा मनान बुकरून आमच्या घरांत आसात तांचे मदें हे निर्वासनेचे उपकारी मन दाखोवया आनी बरे भाशेन सस्निकायेन आनी समजिकायेन जेजूक आमचे मदें घेवंक आनी हो जेजू एकामेका मदें हाजीर करूंक आमी वावरुया. आमची किरीत आज बास्की आनी दिनवासी आमचो भाव शेन डिकोस्टा आपलो वाडदीस समरमता. ताचे देवाचो आशिर्वाद तरणाट्यांचो उद्योग कसो आमचे पवित्र सभेंत तो बारी वावुरता ताका देवाची भलायकी. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बऱ्या उतरांनी दुसऱ्यांचें जिवीत कुशाल बरीत करूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार शेवटाची गायन गावुया. तारका ये बेगी बेगी G16 पान 106 G16 पेज 106. तारका ये बेगी बेगी मोडवावेली उतरुची. तारका ये बेगी बेगी मोडवावेली उतरुची. कडका तुली काडू कामका उजवाडा तू आडू कामका. आमची पातकां उतरून आवतो सासणेक चिडेन दाखोवंक बोलतो.
तारकाय